सारकोड्डा धारबांदोड्या रगाडा न्हंयचें उदक पिड्ड्यार जावन नळांत दूषित उदक येता म्हूण थळाव्यांची कागाळ आसा। फाटले कांय दीस जाले गांवांत लोकांक उदका खातीर हाल काडचे पडटात। निमाणे ग्रामस्थांनी मेळून स्वखर्चान टँकर हाडून उदकाची सोय केली। हो प्रश्न 24 वरां भितर सुटावो केलो ना तर PWD आनी पंचायतीच्या दारान कोळसुळ्यो घेवन बसतले म्हूण शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। खूप त्रास जाता। ओके, आता तुमकां उदक लागीना, बरें पयसले ना हाडचे आनी गाडी आसा ते हाडटा, गाडी ना तेंचे हाल न्हू। आता 15 दीस जाले म्हटल्यार तुमकां खूप त्रास जालो आनी सरकारान आनी पंचायतीन तुमची कांय सोय केली ना? ना, अजून कोणी काय करूच ना। ओके ओके। आनी आता गांवच्या लोकांनी म्हणजे ग्रामस्थांनी स्वखर्चानी टँकर चालू केला, तर तुमी कितें हाजेर आता गाडी अरेंज करून उदक हाडला म्हणजे घेवचेच पडले, नाल्यार उदक नासतना कसो जगतलो। म्हणजे आता तुमकां एक वेवस्था अशी बरी जाली काय? आता मातशी बरी जाली। आयज त्याचा त्रास झाला म्हणजे उदक मातशें पाड येयले आनी घाणी उलवली उदकाक। तुमची रगाडा नदी दूषित जाला? तशें दूषित जाली म्हणजे थंडी बिंडी जाली, थोड्यांक थंडी ज्वर बी अशें चालू केलें। आनी तुमी आतां आनी घेवन ते मातशें सारकें आसलें पण कांय कळनासलें कित्या खातीर जाता। नळाक दूषित तुमचें पाणी येयलें, आतां तुमी खावपा खातीर उदक आतां ह्या 15 दीस खंयचे हाडटाले? आमी झरीचे बिरीचे अशें उदक हाडून अशें हेवटे तेवटे करून खाताले। म्हणजे झरी तुमी आतां अशी कितलीशी पयस आसा तुमकां झर वचचें पडटालें? आमकां जर तशी सादारण अशें अर्द किलोमिटर सुमार अशें आसा। ओके ओके। आनी अजून सरकारान तुमच्या खातीर कांयच अजून पर्यंत केल्लें ना? सरकारान कांयच आमच्या पावल उचलूंकूच ना। चालू केल्या त्या उदक घेतलां हांवें, तेचेर वचून आतां कशें चलता तें पळोवंक जाय। आता तुम्ही गांवच्या लोकांक स्वखर्चान टँकर चालू केला, तांकां तुम्ही देव बरें म्हणटा काय? तांकां देव बरें म्हणचेच पडना, कारण सरकारान कांय करुना म्हणटूच तेंच्यांनी केलें म्हणटकूच तेंचे खूब उपकार अशें न्हू। लोकांचे तानेची सोय केली। जशें आमी सांगलेलें, साकोड्डा ग्रामसभा जाल्ली, आमची स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाल्ली। काल आमचें एक प्रेस रिकॉर्डिंग जाल्लें आमचें, तितून आमी म्हटलेलें की बाबा आमकां उदकाची पिण्याच्या पाण्याची सोय करची म्हणून गव्हर्मेंटान। आतां आमी 16 फेब्रुवारीच्यान कंप्लेन दिता, तक्रार दिता, आमी फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले। काल आमी डिमांड केलो की आमकां जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटाची टँकरचो उदकाचो पाणी पुरवठा सुरू जावचो म्हणून। आज तो न जाल्ल्या कारणान आमी ग्रामसभेक ठरयिल्लें की बाबा जर आमकां पंचायत ह्या दिसांनी जर दिना उदक जितल्या टायम पिरियडान, जाल्यार आमी स्वता जावन स्टार्ट करतले म्हणून आमी स्वता जावन ग्रामस्थांनी 4 ग्रामस्थ, तितून आमचो गिरीश नाडकणी, विपिन नायक, हेमंत नायक आणि निलेश मापारी ह्या चौगांनी मेळून एक सध्या टँकरचो प्रबंध केला आणि स्वताच्या स्वखर्चानी आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सध्या टँकर दिवपाची थारायिल्ली आसा आणि आमी ती ऑलरेडी सुरवात केली आहे। सो हेजेरूय आमी परत एकदा पंचायत प्रशासन प्लस आमचे PWD ऑफिस आसा, PWD ऑफिसर म्हणटा की उदक पिवपाच्या लायकीचें आसा आणि तेणें अजून पर्यंत तेंच उदक सप्लाय करपाचो थारायिल्लें आसा। आमी तेजेर निशेध करता आणि जाता तितल्या बेगीन परत एकदा मागता, जर आमकां विदीन ह्या 24 वरांनी किंवा 24 वरांनी जर आमकां उदकाचो जर प्युअर उदकाचो सप्लाय टँकरींतल्यान जर आमकां मेळो ना जाल्यार आमी आतां घागर मोर्चा जो आसा आमचे कोळसुल्यो घेवन आमी पंचायतीच्या दारान तशेंच PWDच्या दारान बसपाची तयारी दवरलेली।